पंचायत आणि देवस्थानचे अध्यक्ष होतील ते दोघांची मिळून आम्ही आज जी सेफ्टी किंवा जे जात्रा जी बरी भाशेन चालपाक जाय तितून आमी फायर ब्रिगेड किंवा पुलीस आणि हेल्थ तिगांचे मिटींग घेवन जी सुशेगाद चलतली किंवा सेफ्टी चलतली असो एक मिटींग केल्लें आसा. आतां थोड्या वखदान आमचो सीएम येवन हांगासर पांया पडून गेल्लो आसा तेन्ना सगळ्यांक हांव विनंती करता की बरे भशेन आनी सुशेगाद जात्रेचो लाभ घेवचो. आपल्या धोंडगणांक हांव शुभेच्छा दिता. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक पयली जात्रोत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. कुडणे गांव हो पुरातन गांव. ह्या गांवांत एक मोठी सांस्कृतीक आनी आपली ऐतिहासीक पार्श्वभूमी आसा. ह्या गांवांत पूर्ण गांव हो उत्सवप्रिय गांव. प्रत्येक उत्सव हो गांव साजरो करता आनी तितूंतलो भाग म्हटल्यार आयचो हो जत्रोत्सव. जत्रोत्सवाच्या सकाळच्यान आयच्या दिसा सकाळच्यान विविध कार्यक्रम जावन हो उत्सव मोठ्या उमेदीन संपूर्ण गांवचो लोक एकोपान येवन मोठ्या दबाज्यान हो साजरो करता. जशें सांगल्या प्रमाणे कुडण्या गांवांत खूब मोठी सांस्कृतीक पार्श्वभूमी लाभलेली आसा. हो पुरातन गांव. आमच्या समोर जे आसा हे पुरातन शिव मंदीर, हे स्वयंभू लिंग. सो आयचो हो जात्रोत्सवाचो सकाळच्यान 9च्यान सुरू जाता. सगळ्यात पयलीं श्री देव कुडणेश्वराक महाअभिषेक जाता आनी बाकी म्हणजे 11 साडे 11 पर्यंत अभिषेक चालू आसता. त्याच्या नंतर महाआरती जाता. मागीर जे नवीन धोंड आसता पळय ते मानयले गेले वयता. हांगासून आमचे सांजेच्या वेळार 4 सुमार आमची सातेरी माई आसा तेका आपोवणें धाडलें वयता की ह्या जात्रोत्सवाक या म्हणून. सो जात्रोत्सवाचें निमंत्रण पूर्ण देवदेवतांक दिल्लें गेलें वयता. त्याच्या नंतर मागीर महालक्ष्मी सातेरी कडल्यान परत हांगा कुडणेश्वरा कडेन येता. कुडणेश्वरा कडल्यान येयल्या उपरांत हांगासर तेच्यो सुवासिनी ओटी भरता आनी प्रत्येक वाड्या वयल्यान धोंडगण मोठ्या उमेदीन मोठे गजर करीत देवाचो गजर करीत आपल्या वाड्या वयल्यान हांगा ह्या कुडणेश्वर मंदिरान जमा जाता. आनी तो जो क्षण आसा तो एक अभूतपूर्व क्षण आसता. म्हणजे त्या हितून जाणटे ल्हान भुरगे आपले देहभान विसरून श्री कुडणेश्वराचो जयघोश करता, महालक्ष्मीचो जयघोश करता आनी सगळें आनंदमय वातावरण जाता. त्याच्या उपरांत जवळ जवळ 11च्या दरम्यान श्री देव रुद्रेश्वरा कडल्यान श्री कुडणेश्वर अशें म्हणटा की रुद्रेश्वर आनी कुडणेश्वर हे भाव. सो उत्सवाची भेट श्री रुद्रेश्वरा कडल्यान 11 येता. तेंचे जे भक्तगण आसा ते नाचत हरवळच्यान कुडणेश्वराच्या भेटीक येता आनी ते फुलां फळां हे भेट रुपान श्री कुडणेश्वराच्या चरणाक अर्पण करता. त्याच्या नंतर जवळ जवळ एक 2 सुमार महालक्ष्मी हांगासून सजोवन होमकुंडा कडेन प्रयाण करता आनी थंय रातचे म्हणजे फातोडी 2 सुमार अग्नी प्रज्वलीत जाता. देवी अग्नी प्रज्वलीत जाल्या उपरांत
जवळजवळ 4:30च्या दरम्यान ते अग्निकुंड ह्या अग्निकुंडांसून जे 5 दीस आमचे धोणगंड आसा पळय ते अग्निप्रवेश करता. मागीर सगळे धोणगंड गेल्या उपरांत आमची महालक्ष्मी देवी त्या अग्निकुंडांतल्यान चलत वयता. त्याच्या उपरांत जो कुडमी हाऊस म्हणून आसता तो त्या इंगळे आपल्या म्हणजे ते इंगळ्याचें स्नान घेता आनी त्याच्या उपरांत हे होमकुंडाचो जो कार्यक्रम आसता पळय ते सांगता जाता. म्हणजे कुडमी हावसाच्या उपरांत कोण होमकुंडाक आनी वचना. सो त्याच्या उपरांत देवी मंदिरान येता. देवी मंदिराक येयल्या उपरांत जे मानाचे आसा पळय मानकरी तांकां कौल दिता आनी मागीर सार्वजनीक कौल दिता आनी ह्या जत्रे सुवाती होमकुंडाची सांगता जाता. होमकुंड जाल्या उपरांत 4 दीस सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता. तितून पयले 3 दीस नाटकां जाता आनी चवथ्या दिसा ऑर्केस्ट्रा जाता. असो संपूर्ण कार्यक्रम जावन ह्या जत्रेची सांगता जाता. तुम्ही पळयतात GNH.